आमी पोटनिवडणुकीचे डिसिजन जावपाक आशिल्लें अजून नोटिफिकेशन येवना तरी पण आमी पक्षान पोटनिवडणूक लडोवपाची ठरयली सेंट्रल कमिटी दोनूय सीट लडोवपाक ठरयलें कॅन्डिडेट पयलो फॉर्म हांव भरतलो सपोर्टींग तो भरतलो खंय शिरोडा मांद्र्या आमी डिस्कशन चालू आहा ते डिस्कशन जालें की परत आमी कन्फर्म करता नोटिफिकेशन लागतली पूण तुमी आतां कोएलिशन पार्टनर आसा हातून तुमकां दिसना की तुमी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रुलींग पार्टी बरोबर आमचो एक मुद्दो आशिल्लो मोगो पक्षाचो वी आर फायटींग दीस इलेक्शन अगेन्स्ट डिफेक्शन आमी कोणाच्या पार्टी विरुद्ध ना कोणाच्या हेचे विरुद्ध ना सरकारा विरुद्ध ना आमकां डिफेक्शन बंद जावपाक जाय गोंयांत चल्लो त्या खातीर आमी ही निवडणूक स्ट्रेट फॉरवर्ड लडयता फाटल्या दिसांनी तुमच्याच कांय लिडरांनी जिताचे पार्टी ऑफिस ओपन बाग केल्लें सो तेजें नांव कितें डिस्कशन डिस्कशन इज गोइंग ऑन ही मे जॉइन ऑफ पार्टी माइट सपोर्ट हिम लेट्स सी न्ही डिस्कशन कितें चालू आसा की ताका जॉइन करपाचें डिस्कशन चालू आसा नाल्यार पार्टी सपोर्ट करतलो समज दिसता मिटींग आमी घेतले इलेक्शन डिक्लेअर जालें ताणें फॉर्म कशें कितें सरता तें आमी दवरता बट वी डिसायडेड इट प्रिंसिपली वी हॅव डिसायडेड प्रिंसिपल डिसायडेड फाल्यां तुमी फाटीं बिटीं सरचे ना कितें आसा पार्टी जेन्ना सांगता म्हाजेर प्रेशर आयल्यार तो भरतलो फॉर्म सो बिकॉज अशें ठरयलें न्ही there is a news that because तुमचे कोलिशन गव्हर्मेंट आसा सडनली तुम्ही फाटी बॅकअप करूंक शकता फाटी जावंक शकता म्हणून तर ताकाय घातला म्हाकाय घातला दोगांकूय घातला सो स्ट्रॉंग जावपाक रिस्पॉन्स कसो मेळटलो आसा तुमी बरो आसा रिस्पॉन्स तुमी जिखता म्हणजे आमी काम चालू आहा न्ही तुमी दिसता की दोनूय सीट तुमी जिखतले कशें अशें आमचो आनी प्रत्येकाक दिसता ती काम करतना आपले आपूण जिखतलो म्हणून सो फाल्यां आमी केला ट्राय केलें आमी आनी फाल्यां म्हजो पक्ष जिखले जाल्यार तरी पूण बीजेपीक सपोर्ट करतले पत्ते मागीर ते फुडले न्ही कोणी मरे पयलीं तूं फुडले 5 वर्सांचे विचारता आनी लेट्स फायट द इलेक्शन लेट्स गेट इलेक्टेड एंड देन डिसायड ओके हांव एका सांगपाक सगळे आहा तेणी सांगपाक जाय न्ही ते देर इज बीन सेइंग दॅट दीपक दवलीकर बाय ट्रायंग टू कॉन्टेस्ट ऑन दिस इज युजिंग प्रेशर टॅक्टिक्स ऑन द बीजेपी लेड गव्हर्नमेंट ना अरे तुका सांगले दिस इज अगेन्स्ट डिफेक्शन जर फाल्यां कोएलिशन पार्टनरान तुमकां मिटींग घेवन हाजेर डिस्कस करया म्हणून जाल्यार तुमी डोर्स आर ओपन डिसिजन हे सेंट्रल कमिटीचें आसा सेंट्रल कमिटीन कितें तें ठरोवंक जाय त्या प्रमाणे आमी वतले आमी सेंट्रल कमिटी बांधकारक आसा आनी कोणाक बांधकारक ना स्टील डोर्स आर ओपन फॉर टॉक्स वी हॅव डिसायडेड नो टॉक्स एंड नथिंग